गोवा राज्य सहकारी बँकेची घरा खातीर रिणाची मर्यादा दुपेटीन वाडयल्या। हाचे आदीं बँके कडल्यान एके व्यक्तीक 25 लाख रुपया घर रीण मेळटाले। आतां ही मर्यादा 50 लाख मेरेन वाडयल्या। बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय हांणी बुधवारा पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली। गोवा राज्य सहकारी बँकेक अंदू 6 कोटी 95 लाखांचो फायदो जाला। बँकेचो ऑपरेटिंग फायदो 20 कोटी 5 लाख जाला, पुरवट्ट फायदो 1 कोटी वयर जाल्लो। मात अंदू सगळ्या प्रकारांचे लुकसाण भरून काडला। बँक आतां स्थिर जाल्या। हातूंत संचालक मंडळाचें व्हड योगदान आसा अशें बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय हांणी सांगलें। बँकेंतली वट्ट गुंतवणूक आनी एडवान्स अशा वेव्हारांची तांणी म्हायती दिली। आता ह्या वर्सा आमी जवळ 6 कोटी 95 लाख 7 कोटी प्रॉफिट केलो, नेट प्रॉफिट हावजींग लोन। ते हावजींग लोन आमी 25 लॅक्सच दिताले, पूण आतां जे आमकां RBI न्यू नोटिफिकेशन काडलां ताजे प्रमाणे आमकां आतां 50 लाख पर्यंत हावजिंगाक दिवपा मेळटले। आनी आतां एक रिपोर्ट आमचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट येवपाचो उरला, तो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट नाबार्डाचो आयलो काय ना ताजे प्रमाणे आमकां 75 लॅक्स पर्यंत इंडिविज्युअलाक आमकां हावजींग लोन दिवपा मेळटा। ही एक नेवी आसा। जे हावजींग लोन घेता आसा, फॉर एग्जाम्पल तूं कंस्ट्रक्शन करता जाल्यार प्लॉटाचे तुका पेपर जाय, तुजे लायसन्स जाय, मागीर PDAची तुका एप्रुवल जाय, हे सगळे फॉर्मालिटीज, ऑल द फॉर्मालिटीज रिक्वायर्ड ते आसपाकच जाय। बँकींग मशीन 11 तालुक्यान बँकींग मशीन घालतात, पूण ट्रायल बेजीच्यान 5 कडेन बँकींग मशीन घातिल्ले कडेन आसा। जे स्टॅम्प पेपर इश्यू करपाक जे बँकींग मशीन लोकांक ही फॅसिलिटीज जाय ती फॅसिलिटी जो करून मेळना, त्या खातीर आमच्या हांगा 8 ब्रांची बँकींग मशीन आसा। बिचोली ब्रांची आसा, फोंडा ब्रांची आसा, आनी मडगांव ब्रांच आनी म्हापसा, हे 5 कडेन आमी स्टार्ट केला आनी बाकीचे कडेन आमी घालतले।